आता नवो पापा वा नव्या पापाची विंचोवन जाली. आता कितें जाता? नव्या पापाची विंचोवन जाल्लेंचे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हाच्या सेक्रेटरीक आनी मास्टर ऑफ पोंटिफिकल लिटर्जिकल सेलिब्रेशन्स हांकां सिस्टीन चॅपला भितर आपयतात. मत जाल्ल्या कार्डिनलाचे नवी कॉलेज ऑफ कार्डिनल्सो डीन नव्यान विंचून आयिल्ल्या उमेदवाराची कबलात कन्सेंट विचारता. पापा जावन तुका विंचून काडला तें तूं मानून घेताय? उमेदवाराची सकारात्मक जाप येतच म्हळ्यार तो जायत म्हणत जाल्यार ओप्पिगे दीत जाल्यार तुका कसल्या नांवान उलो करूंक तूं आशेताय म्हूण तो विचारता. तो आपणे विंचल्लें नांव सांगता. मास्टर ऑफ पोंटिफिकल लिटर्जिकल सेलिब्रेशन्स हो या सर्व प्रक्रियेचे एक दस्तावेज डॉक्युमेंट तयार करता. सांगतच दोगां साक्षींची दस्खत घेता आनी उमेदवारीन विंचल्लें नांव दाखल करता. इतल्यार कॉन्क्लेव संपता आनी त्या घडयेतावन नवो पापा आख्ख्या पवित्र सभेचें मुखेलपण घेता. इतल्यार कार्डिनल इलेक्टर्स मुखार येवन नव्या पापाक उल्हासितात आनी विधेयपण बसयतात आनी देवाक दिनवासतात. आता पापान घेवच्या नव्या नांवा विशीं थोडे संगती तुमचे मुखार हांव दवरता. नव्या पापाची विंचोवन जाल्लेंच ताका खंयच्या नांवान उलो करूंक जाय म्हूण विचारता. ह्या संदर्भी एकच ताणें ताचें बाउतिस्माचें नांव दवरयेत वा ताणें वेगळेंच नांव विंचयेत. फाटल्या 470 वर्साच्या चरित्रेंत हर एका पापान नवेंच नांव विंचता. सडताव नांव विंचतना आदल्या पापाचें नांव ते विंचतात. दाखल्याक बेनेडिक्ट 16वो तशें म्हळ्यार ताचे पयलें बेनेडिक्ट नांवाचे 15 पापा आसले म्हूण अर्थ. पापा जुआंव पॉल दुसरो ताचे पयलें त्याच नांवाचो एकलो आसलो म्हूण अर्थ. थोडी स्टॅटिस्टिक्स तुमचे मुखार दवरता म्हळ्यार जॉन नांवाचे 21 पापा आसात. ग्रेगोरी नांवाचे 16 पापा, बेनेडिक्ट नांवाचे 15, क्लेमेंट 14, लिओ 13, इनोसेंट 13, पियूस 12, स्टीवन 9, उर्बान 8, बोनिफस 8. हे कित्याक अशें? आदल्या पापाचें नांवां ती कित्याक विंचतात? एक तांच्या पुर्वाधिकारीक म्हळ्यार तांचे आदीं आसलेल्या पापाक जे कोणाचें नांव ते घेतात तांकां गौरव दिवंक. दुसऱ्यान ताचें आदर्श पाळूंक वा ताच्या मार्गदर्शनाखाल चलोवंक. पापा फ्रांसीस संप्रदाय पाळिनासतना जरनांतल्या वाटेन तो चलिल्लो पापा आनी नांव विंचतनाय ताणें नवें संवाद हाडलें. ताणें आदल्या पापाचें नांव विंचच्या की पवित्र सभेन मुनजातींचो तशेंच प्रकृतीचो पात्रोन सांत म्हणून मान करच्या 13व्या शेंकड्याच्या फ्रांसिसाचें नांव घेतलें. फ्रांसीस म्हणलें नांव घेतिल्लो पापा होचो पयलो. पापाची विंचोवन जाली. आतां पापाक लोकांक कशें प्रेजेंट करचें हाकाय एक रीत आसा. पापान आपणाचें नांव विंचले उपरांत पापाक पापाच्या नेसनान न्हेसयतात. कितले वेगी नव्या पापाची मुस्तायकी रेडी आसता गे म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. ह्या घडये खातीर वेगवेगळ्या सायजाची मुस्तायकी थंय तयार करून आसता. आतां कार्डिनल प्रोटो डिकन सान पेद्रूच्या चौकेंत जमलेल्या लोकांक फूड करून सान पेद्रूच्या बासिलिकाच्या बाल्कनीतावन हाबेमुस पापाम म्हूण परगडता. म्हळ्यार तुमकां एक भोव संतोशाची खबर परगडती आसा. आमकां एक नवो पापा लाभला. I announce to you a great joy. We have a new pope. त्या उपरांत नवो पापा सान पेद्रूच्या बासिलिकाच्या लुज्जियेतावन म्हळ्यार त्याच बाल्कनीतावन आपणाक सगळ्या लोकांक परगड करता आनी उर्बी एत ओर्बी म्हळ्यार आपोस्तोलीक बेसांव दिता. हांगासरी पापा फ्रांसिसान एक नवें संवाद हाडलेलें आसा. ताणें बेसांव दिवच्या पयलें तो तकले बागावन रावल्लो आनी लोकांक ताचे खातीर मागच्याक लोकांक ताका बेसांव दिवच्याक ताणें उलो दिल्लो. आतां एका पापाची विंचोव जाल्लेंच
तो सगळ्या पवित्र सभेचे फुडारपण घेता. तरी एका हप्त्या भितर नमयरलेल्या एका दिसा पेद्रूच्या बसलिकांत वा चौकेंत विसाचें बलिदान भेटोवचे मुखांतर आपणाचो पापाल हुद्दो तो स्वीकार करता. हाका सेरेमोनियल मास ऑफ इन्स्टॉलेशन म्हूण आपयतात. आदी म्हळ्यार मध्यम युगा पर्यंत ह्या वेळार पापाच्या माथ्यार वोडेक कुरो बसयतात. पापा फ्रांसीस 2013 ह्या इसवेच्या मार्च 13 पापा जावन विंचून आयिल्लो आनी मार्च 19 त्या दिसा आमी सांजुजेचें दाबजो संभ्रमता. त्या दिसा ताणें पेद्रूच्या चौकेंत विसाचें बलिदान भेटोवचे मुखांतर आपणाच्या पापाल हुद्द्याची सुरवात केली. त्या उपरांत नमयरलेल्या एका दिसा सांजुवाव लातेरान बासिलिकाचे तो फुडारपण घेता. कित्याक पापा सगळ्या संवसाराच्या कातोलिकांचो मुखेली वयतरी तो रोमाच्या दियेसीचो बिस्पी वय आनी ह्या रोमाच्या बिस्पाचें कॅथेड्रल पेद्रूची बासिलिका न्ही बगार सांजुवाव लातेरान बासिलिका. कशें एका नव्या बिस्पान ताच्या कॅथेड्रलाचें आडळ तें घेवंक आसता की तशें पापान आपणाचें कॅथेड्रल जावन आसच्या सांजुवाव लातेरानाचें पोजेशन घेवंक आसा आनी हें पापा घेता. आतां कॉन्क्लेव केदला सोमता. केन्ना पापा जावन विंचून आयिल्लो व्यक्ती आपणाची ओप्पिगे दिता आनी ही विंचून हांव तयार स्वीकार करता आनी हांव पापा जावन फुडारपण दिवंक तयार आसा म्हूण ओप्पिगे दिता, त्या घडये कॉन्क्लेव सोंपता आनी पापा अधिकार स्वीकार करता. पूण उपरांतले सर्व सेरेमनी सोमचे म्हणसर हे कार्दिनल वातिकनांत रावतात. 2013 इसवेंत पापा फ्रांसिसान कॉन्क्लेवान हजर आसलेल्या कार्दिनलांक एक दीस सर्तीक रावंक उलो दिल्लो आनी हो वेळ ताणें तांचे संगता मागण्यांत करशिल्लो वा ताचे संगता मागण्यांत करसूंक ताणें उलो दिल्लो आसा. म्हळ्यार कितली अपुरबाई आनी ग्रेस्तकाय ह्या पापाक विंचच्या ह्या एका प्रक्रियेंत आटापण आसा. केन्ना आमी हाचे पटलो अर्थ समजता तेन्ना मात्र ताची ग्रेस्तकाय आमकां समजता आनी तेन्ना मात्र ती प्रक्रिया तो एक संकेत आमी एप्रिशिएट करूंक शकता. सकड आमी मागया आमकां जेजूच्या काळजा सारको एक बरो गवळी मेळोवन दी आनी पवित्रत्मोत्सव आमकां तसले विंचून करून दिवन दी आनी आमी सकडी ताच्या मार्गदर्शनाखाल फुडें सरया. देव बरें करूं. परत मेळया. मोग असो.